योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. 9 तारखेच्यान 23 मेरेन गोंयांत 15 दीस कर्फ्यू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोषणा. सगळ्यो कार्यावळी केल्यो रद्द. टुरिस्ट टॅक्सींक मीटर बसोवपाच्या आदेशाची अंमलबजावणी जावंक नाशिल्ल्यान ट्रॅव्हल आनी टुरिझम संघटना परतून गेल्या कोर्टान. मीटर बसोवपाचो आदेशाच्या कोर्टान मागिल्लो सरकारा कडेन अहवाल. गोंयांत 7 आनी 8 तारखेक घोग्यांनी पडये पावस. वाऱ्याचो वेग आसतलो 30 ते 40 किलोमीटर. हवामान खात्याचो अदमास. आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शुक्रारा पुराय गोंयभर कर्फ्यू लावपाची घोशणा केली. 9 ते 23 मे मेरेन हो कर्फ्यू आसतलो. अत्यावश्यक सेवा सोडून हेर बाकीच्यो सगळ्योच गजाली बंद आसतल्यो. भायर भोंवप्यांचेर खर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 9 मेच्या फुडल्यो सगळ्योच कार्यावळी बंद आसतल्यो. कोरोनाक लागून मरण पावप्यांचो आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान आपल्या कडेन पर्याय उरूंक नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. लोकांची गैरसोय जावची न्ही हाची जतनाय घेतले अशें ताचें म्हणणें. मेडिकल फॅटर्नरीचेर जो वाडटो लोड हो लक्षांत घेवन निदान आतां तरी लोकांनी म्हाका दिसता 100% लोकांनी घरान रावचें हाचोच विचार करून आमी स्टेट लेवल कर्फ्यू हो परवाच्यान म्हणजे आयतारा सकाळी 9 पासून आमी राज्यस्तरीय कर्फ्यू हो लागू करता. राज्यस्तरीय कर्फ्यू लागू करता आसतना ताजो डिटेलान जो तेजी ऑर्डर जी येवपाक जाय दोनूय कलेक्टराच्या मार्फत ती फाल्यां सांजची ही 4 वरां पर्यंत फाल्यां सांजची ती ऑर्डर येतली. पण हांव थोडक्यात ह्या विशयाचेर सांगता आसतना हांव इतकेंच सांगतलो की एसेन्शियल्स जे आसा ग्रॉसरी आनी एसेन्शियल आयटम्स हे सकाळी 7 पासून दनपारां 1 पर्यंत फक्त चालू उरतले. आनी टेक अवे किचन जी आसा कारण राज्यांत असलेल्या लोकांक टेक अवे किचन फूड हे गरजेचें आसा ती फक्त सकाळी 7 पासून 7 पर्यंत टेक अवे किचन रेस्टॉरंट म्हणूंक ना हांवें ती चालू उरतली. मेडिकल सप्लायज हाजेर रेस्ट्रिक्शन्स आसची ना. त्या खातीर म्हाका दिसता आतां तरी निदान म्हणजे आपले लग्न समारंभ आनी आपले वैयक्तीक सगळे म्हणजे इंडिविज्युअल आमची सगळी फंक्शन्स लोकांनी पूर्णता कॅन्सल करची. बट सरकारान कितलेय फावटी सांगूनय बी लोक आपल्या परीत आयकना. लोक मोठ्या प्रमाणात अजुनूय बी म्हणजे काळजी जी घेवपाक जाय स्वताच्या फॅमिलीची ती काळजी लोक आयजूय बी घेयना. म्हणून तर आमकां पुलिसांच्या म्हणजे लाठीचो वापर करचो पडलो हें म्हणपाक म्हाका खूब वायटूय दिसता. आनी त्याच बरोबर म्हणजे आमी म्हणटा की लॉ एनफोर्समेंट करपा खातीर कायदो लोकांक सांगपा खातीर आमकां तेजी गरज भासली हें म्हाका तितकेंच वायट दिसता. लोकांनी जर आपुणून कायद्याचें पालन केल्लें जाल्यार निश्चितच म्हणजे आयज म्हाका दिसता की ज्या प्रमाणांत आमकां पॉझिटिविटी रेट 51% गेला तो 51% वयचो नासलो. सगळें खापर सरकाराच्या माथ्यार मारच्या येवजी थोडीशी जबाबदारी ही प्रत्येक मनशान आपुणूय घेवची. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. टुरिस्ट टॅक्सींक मीटर बसोवपाच्या आदेशाची अंमलबजावणी जावंक नाशिल्ल्यान ट्रॅव्हल आनी टुरिझम संघटना परतून कोर्टान गेल्या. कोर्टान सरकाराक मीटर बसोवपाचो आदेश दिल्लो तशेंच ह्या विशीं अहवाल 14 जुना मेरेन दिवपाक सांगिल्लो. टुरिस्ट टॅक्सींक मीटर बसोवपाचो विशय कितलोसो तेंप जालो गोंयभर गाजत आसा. टुरिस्ट टॅक्सींक मीटर बसोवपाचो कोर्टाचो आदेश चालीक लावपाचें आश्वासन सरकारान दिल्लें. ह्या विशीं TTAचो अध्यक्ष निलेश शहा कितें म्हणटा तो पळयात. We welcome decision given by Honorable High Court on the implementation of taxi meters in Goa. Travel and Tourism Association of Goa had filed a contempt against Goa government for not implementing the order given by Honorable High Court way back in 2019 for implementation of taxi meters. So at TTAG we had filed a contempt against Goa government, and we are pleased that Honorable High Court has given direction and the strong words to the Goa government for implementation of taximeter at the earliest. Yesterday they have given that they have to implement the taximeters by in next 15 days, and they will see the progress
when the Honorable High Court meet next, that is after the holidays, somewhere in on the 14th of June. So we are very happy, and we hope this for once for all will resolve this taximeter issue, which has been lingering for last years together, and this will felicitate the tourist. Also, it will help tourists also and locals also for more transparency. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतात फाटल्या 24 वरांत 4 लाखा परस चड कोरोना केशींची नोंद जाली. तशेंच सुमार 4 लाख बरे जावन घरा गेल्यात. भारतात एकाच दिसा 4,14,188 नवीन कोरोना केशींची नोंद जाली. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2.14 कोटीचेर पावलो. तशेंच फाटल्या 24 वरांत कोरोनाक लागून 3,915 जाणांक मरण आयलें. मरप्यांचो एकूण आंकडो 2.34 लाखाचेर पावलो. फाटल्या 24 वरांत 3 लाख लोक बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन 1.96 कोटी लोक कोरोनांतल्यान साल्वार जाला. महाराष्ट्रांत फाटल्या 24 वरांत सगळ्यांत चड 62,194 कोरोना केशींची नोंद जाली. कर्नाटकात 49,058 आनी केरळात 42,464 केशींची नोंद जाली. महाराष्ट्रात मरण पावप्यांचो सगळ्यांत चड आंकडो आसा. उत्तर प्रदेशात 350 आनी कर्नाटकात 328 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी श्यामचारी. बाजार उक्ते आसात पूण कोरोना केशी वाडपाक लागिल्ल्यान पुलिशेन खर कारवाय सुरवात केल्या. ताका लागून परिस्थिती ल्हव ल्हव जाग्यार पडपाक लागल्या.
ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬಾಕ್ಸ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ काल सकाळी हांगासर HGPD मार्केटाच्या भायर जे वेस्टर्न बायपास आसा थंयसर सारकी अशी गर्दी पडलेली अरावंड एक समज 400-500 लोक आनी सारके एकार एक पडून सोशल डिस्टन्सिंग पाळनासतना हांगा नुस्तें घेताले आनी हांगा एजंट येवन नुस्तें विकताले ते आमी गोवा 365 काल हायलायट केल्ले आनी तेजेर ऑथॉरिटी जागी जाली आनी आयज तांच्यांनी एक्शन घेतली. आयज पळोवपाक गेल्यार फाटल्यान तुमकां एकूय गाडी दिश्टी पडना आनी हांगा सगळो पुलीस बंदोबस्त आसा तो दिश्टी पडटा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकर. SGPDA market is closed, but this is the crowd outside. मार्केट बरें चलता सुसेगाद आहा आनी सोशल डिस्टन्स बी आहा. गर्दी केल्यार बी लोकांक सांगता मातशें डिस्टन्स घेवन रावचें आनी एकलो येता एकलो वयता खंयच्यान येता खंयच्यान वयता कित्याक सफिशियंट गेटी आहा लूट जायना. खंयच्यान भितर सरता लोक आपणाक जाय तें गेलो आपणाची गाडी गेले मोटरसायकल गेले गेले घरा कोणाक प्रॉब्लेम कांय ना. आनी पांच वेज आमची बरी दीस 2.5 किलोमिटर रनिंग वे आहा कटर वे आहा सायडीच्यान सगळ्या सुसेगाद आनी एक स्टॉल 4-5 स्टॉल आहा एक डिस्टन्साचेर 1 किलोमिटर कोणाक प्रॉब्लेम जायना सुसेगाद घेवपा जाता नुस्तें. सोशल डिस्टन्स बी आसा गर्दी ना कांय ना फ्री येवपाचें फ्री वचपाचें कोणाक सांगपाची ती गरज ना सोशल डिस्टन्स दवर म्हणून कित्याक कस्टमर एकामेकाक तेंकोन बी रावना पयस पयस रावता गिरायक सुद्दां वयता जाता स्लो गिरायक येता ते आमी गिरायक करता आनी आमी गर्दी केल्यार आमी सांगता मातशें पयस राव डिस्टन्स धरून राव मातशें लोकांक सगळ्यांक त्रास जातले तुमकांय त्रास आनी आमकांय त्रास आनी कांय ना इतलेंच. गोंयांत कोरोना संक्रमणाचो दर दिसान दीस वाडत आसा देखून भलायकी वेवस्थेंतलो ताण बरोच वाडला. कोरोना दुयेंतींचेर उपचार करपाक पर्यायी सुवातो सोदप चालू आसा. तशेंच साधन सुविधा उबारपाचें आव्हान सरकारा सामकार आसा. गोंयांतल्या कोरोना संक्रमणाचो दर 50% वयर पावला. मरप्यांचो आंकडो हिसपा भायर वाडला. हॉस्पिटलांत बेड नात. वखदां ना आनी ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून लोकांचे हाल चल्ल्यात. हे आम्ही की आम्ही जे प्रबंध जे आसा जे आम्ही पाबंदी गव्हर्मेंट घालतलो हे सगळे बरोबर आसा पण प्रत्येकाने ह्या महामारीक जर आमी कुशीन दवरतले जाल्यार प्रत्येकाने आमी जर सगळ्यांनी जबाबदारी जर घेयत
त्या हेतून ह्या आमी कोविडा खातीर म्हणजे आमचो रोल कितें अशे पद्दतीन जर प्रत्येकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आमी जर घेयत जाल्यार खंय तरी आमी हाका आप उसे कोटेशन ले लो ठीक है We are trying to activate this co-working center. Okay. कलेक्टर आमचो जो नॉर्थाचो आयिल्लो आसा अजीत रॉय तशेंच निपाणीकर आमचो डेप्युटी कलेक्टर आनी आतांच आमी मिटींग घेवन आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी कामाची सुरवात केल्या कोविड सेंटर हांगा जातलें 50 बेड आसतले तशेंच ऑक्सिजन आसतलें 10 बेडाक अशी सोय केल्ली आसा आनी जो कोण पेशंट पॉझिटिव्ह मेळटा तेणे डायरेक्ट कोविड सेंटरान येवचें तशेंच 2 एम्ब्युलन्स हांगासर आसतली आनी चार्ज आहा हो आमचे डेप्युटी कलेक्टर निपाणीकरा कडेन दिल्लो आहा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, संदीप कामोलकार आणि प्रहार सावर्डेकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बिगर मोसमी पावसान शुक्रारा गोंयांत दमदार हजेरी लायली. जोगलायत आनी गडगड करीत गोंयच्या सगळ्याच वाठारांत हो पावस पडलो. हवामान खात्यान पावसाचो अदमास उक्तायल्लो. 11 तारखे मेरेन पावस पडुये अशें हवामान खात्यान म्हटलां. आज सालसेतीक सगळो पावस कोमेस जाले कडेन आसा आनी असो पावस झडला की धोग्यांनी पावस झडला. एक कडेन पडला एक कडेन पडना पूण सालसेतीक चडशा जाग्यांनी जो पावस आसा तो आज पडले कडेन आसा. ह्या पावस पडपाचे आतां दीस ऑलरेडी जाले कडेन आसात. कित्याक पयलीं सरकारान जे आसा तें सांगले कडेन आसा की ह्या खेपेक चड पावस झडटलो म्हणून आनी तेजेंच एक उदाहरण म्हण आज पळय कोमेस जाले कडेन आसा पावस. इतलो पावस झडला की तुम्ही रस्त्यार सुद्दां पळयतात पळय कितली उदक आसा तें. अशें करून जर पावस जर असो पडत रावलो जर कोरोना सुद्दां हेजेर हें करपाक खूब त्रास जातले. कित्याक आमी म्हणटात आनीक जे सायंटिस्ट म्हणटात की पावस झडल्यार कोरोना चड वाडटलो म्हणून. पूण आज जर असो हो जर मे म्हयन्याक पावस जर आतांच जर कोमेस जालो तर हांगा खूब त्रास जातले. लोकांनी घरां अजुनूय शिवल्ला, थोड्यांनी नळी घालपा आसात, थोड्यांची खुबशीं कामां आसात. इवन जो रोड आसा रोड वॉट मिक्स करपाचो आसा ही पावस झड जाली ही काम सगळी उरतली. म्हणूनच खंय तरी ह्या पावसान आनी एक कोरोना वाडपाचो चान्स दिल काय कितें हो एक अशें दिसता. कित्याक पावस जर झडलो
जाल जाल्यार जोर येवपाचो चड चान्सीस आसा, जोर येतले आनी थंडी जातली आनी तितून भितर पयलींच कोरोनाचें हें आसा. जर अशें जालें जाल्यार कोरोना खातीर खूब त्रास जातले, कित्याक आमची सद्याक जी हालत आसा ती खूब बॅड आसा कोरोना खातीर. आनीक ही जर सारकी जातली जाल्यार पावस खंय तरी मातसो पयस जाल जाल्यार बऱ्या पडटालो अशें तरी दिसता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत 7 आनी 8 तारखेर घोग्यांनी पावस पडूये हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो. Light to moderate thunderstorm activity was experienced by many places over North Goa and South Goa districts in the morning of 7th May. This increase in rainfall activity and thundershower activity was forecasted by IMD on 5th of May. On 5th of May itself, it was forecasted that there are some weather systems that are going to form near Goa, and the increase of distribution and increase in strength or intensity of thunderstorm is going to happen on 6th and 7th of May. You can see that parts of Satari Taluka, Sangin Taluka, Dharbandora, then Ponda, Tiswadi, Salsi, all these talukas experienced light to moderate rainfall activity accompanied with lightning, and some places must have also experienced winds of speed 30 to 40 kilometers per hour. And if we observe the satellite animation, what we can see is that there were a lot of thunderstorm clouds which developed over interior Karnataka in the early morning of 7th by around 4 am or 5 am, and they moved westwards, crossed over to Goa and resulted in rainfall over Goa. Significant weather systems that can impact or that can affect the rainfall activity over Goa. On today there are two such systems. One thing is called a circulation, which is over north interior Karnataka, and then there is another system called a trough, which is running from the earlier mentioned circulation to Kerala. So these systems are going to enhance the moisture incursion at different levels of atmosphere over Goa, and along with that the thermodynamical properties of atmosphere over Goa, that is also favoring thunderstorm cloud formation. So this system's effect and the thermodynamical properties of atmosphere, it is going to persist the rainfall activity over Goa for about 2 more days, including today. It's already forecasted by IMD that the first 2 weeks of May, Goa is going to receive rainfall activity. The intensity and distribution may vary based on the similar systems which may form in the coming days, but the rainfall activity, as mentioned, is going to continue for the first 2 weeks. If we see the latest images, radar images, what we can conclude is that the thunderstorm cloud formation has already started in the northeastern side of Goa, and maybe in 3 to 4 hours parts of Bicholim, Satari, etc. may receive light rainfall. So please be regularly updated with IMD's forecast, and in these days the rainfall activity will definitely be accompanied with lightning. So when the lightning activity takes place, it is requested that public avoid going into or staying on open areas or fields, and also please avoid taking shelter under tall trees or structures, which all can result in lightning hazards. 5 days forecast stands as on 7th of May. On 7th May we are expecting scattered rainfall activity. That means 25 to 50% of the rainfall stations are most likely to report rainfall activity in these 24 hours, and from 8th onwards we are expecting the thunder shower activity to slightly decrease in distribution. So maybe up to 25% of the stations are expected to report rainfall, which is called isolated rainfall activity, and that is going to continue in the remaining days as well. Weather warning for North and South Goa district on 7th and 8th of May. Thunderstorm accompanied with lightning and winds of speed 30 to 40 kilometers per hour are very likely to happen at least isolated places over North and South Goa districts on 7th and 8th of May. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळूया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.